हॅलो गाईज, गुड इव्हनिंग. कशी असता तुम्ही सगळेजण? होप तुम्ही सगळेजण बरी असतली. मेथीनं आमच्या हाताची गेली गेली होय, खूप दिस झाले, 2 दिवस झाले आम्ही दोन vlogging कशे करीत 3 दीस झाले. होय. सो आम्ही न्हू Because 3 मातशें बरें दीस नासलें. बरे नासले, मातसो कितें प्रॉब्लम असतात न्हू, सो तो प्रॉब्लम हय. आशिल्लो, सो आमी करूं ना. सो आतां म्हळ्यार आसूं व्लॉग एक मातसो स्टार्ट करूया. मदीं ब्रेक आसूं शकता, कितें जावं शकता, पण आतां सद्या खातीर तरी करूया म्हटलें. सो अशें कितें आमी व्लॉग स्टार्टूच केला 9 गुड इव्हनिंग आनी म्हणलें न्ही तुमकां गुड नाईट म्हणपाची टायम स्टील. कितें करता तें दाखयतलें. कितें जर काय अशें व्हडलें करपाना जेवता तें मे बी दाखयतलें तुमकां आमी. पण आमी न्ही फाल्यां टिफिनाक व्हरपाक सोया चिली करतली. तेन्ना आमी चंक केल्ले फ्राय, पण आमी फाल्यां सोया चिली करतली. तेजी म्हळ्यार रेसिपी तुमकां दाखोवया. सो सोया मंचुरियन कितें तरी आयज आमी ते रेडी करतली. ते जस्ट हे रेडी करतली, ग्रेवी रेडी करतली. फाल्यां सगळे मुखाले करतले. मे बी तो कंटिन्यू व्लॉग आसतलो. आयच्यान फाल्यां कंटिन्यू 2 दिसाचो व्लॉग. सो ती ग्रेवी करता पळय ती आमकां बरी कळटा करपाक. तें म्हणल्यार तुमकां दाखोवया. सो तुमी तें पळयात. आतां आमी भितर वचून तें करता. तर स्टे ट्यून. सो आमी न्हू आतां किचनान येयली. ही न्हू ग्रेवी करतली विदावट टोमॅटोज. जस्ट टोमॅटो केचप घालून जितून आसा तेतून तें करतली. सो तुमकां तें दाखयता. अशें व्हडलें जज करनाका रेसिपी. आमगेली जी कितें आसा तेतूनच करतली. सो दाखयता. आमी न्हू ऑनियन बी आसा अशें क्यूब्स अशें कापून घेतल्या. सो चिलीक बी मंचुरियनाक अशेंच करता न्हू, सो ते मागीर 2 चिलीज, मागीर गॅर्लीक, जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी तेच टोमॅटो केचप आनी ग्रीन चिली सॉस आसा इतकेंच आसा. सो हेतूनच करतली. आनी म्हाका दिसता सोया सॉस जरा आसा म्हणून, सो हाडूं ना, बट आसूं इतकें तितून करया. सो सगळ्यात पयलीं हितून इल्लें घालुया तेल 1 टेबलस्पून. सो लोकणें ऑलरेडी तापलेलें आसा तेतून हांव घालता गार्लीक, लसूणाचो फ्लेवर न्हू बरो येता. सो तेजे खातीर हांवें भरपूर बारीक घेतला आनी पेस्ट बी घालतलो. आनी वांगडाच तितून चिलीज बी घालता. आतां एक मिनीट तरी हें जावं न्ही मातशें. सो गार्लीक आनी चिली जाल्यो. आतां तितून घालुया आमचो बरो क्यूट असो कांदो, जेका हांवें क्यूब करून कट केला. फर्स्ट टायम कापला हांवें क्यूब करून. कापया म्हणल्यार मातशें बरें दिसपा नाका. आनी अशें चड हें करप ना, मातशें चड 1 मिनीट. सो हें अशें टेस्ट काडपाक अशें व्हडलें कांय ना, तरी पूण पळोवया कशें कितें जाता तें. हें न्हू ऑनियन ताका चड करपाचो ना न्हू, सो तितून हांव एड करता जिंजर गार्लीक पेस्ट. हेची चड बरी टेस्ट येता. इतकी पुरो न्ही. तर न्हू ह्यो कांदो जाला. गॅस सामको बारीक करूया, नाजाल्यार तें करपतलें. आनी हांव हितून आतां सगळे मसाले घालता. मसाले म्हणीन मिरची पावडर आनी हळदी इतकेंच. आनी ते सगळे सॉस जे आसा ते, नाजाल्यार चड तीख जातलें. रायिल्लें उदक घालता नाजाल्यार करपतलो न्ही मसालो म्हणून. हांवें न्हू हितून इल्लें उदक घातलें. आतां हांव एड करता टोमॅटो केचप. चड घालता बिकॉज हांवें टमाटाचें कांय यूज करून न्हू, टमाटा घालूना. सो टोमॅटो केचप आनी ग्रीन चिली सॉस सॉरी. आनी न्हू म्हाजे कडेन एक मंचुरियनाचो हें आसा असो, तो घालतलें. तर हो पळय हो पावडर तो चड घालप नासता, नाजाल्यार तो तोंडार मारता. अशें कितें चायनीज करता आसतना तो यूज जाता. आनी फूड कलर ना, सो रेड व्हडलो जावपाना, तरी पूण बरें दिसता पळोवपाक. सो आतां फाल्यां कितें करतली, फाल्यां सोया बी फुगोवन दवरता आनी मागीर फाल्यां आमी तळून हें करतलें. आतां करून कांय फायदो ना न्हू, ते सगळे हें जातले स्पॉंज मीन्स मोव जातले. तेजे खातीर फाल्यां करतली. फक्त ग्रेवी करून दवरपाक जाय आशिल्ली.
तर न्हू स्पायस चड लागनाशिल्ले तेज्या खातीर हांवें डायरेक्ट आनी मातशे मिरसांगे चिरून घातल्यो, मॅगी मसालो इल्लो घातलो आनी इतली टेस्ट बरी मस्त येयला जाल्यार स्ट्रीट मंचुरियन करता पळय तशी. सो आतां हांव कितें करता, हो ब्लॉग न्हू आमी फाल्यां कंटिन्यू करता. आतां आमी कांय अशें करतना जेवता मे बी दाखोवं शकता, बट फाल्यां चड करून कंटिन्यू करतली ब्लॉग. ग्रेवी न्हू मस्त जाल्या, तुमी एकदां ट्राय करा. सारकी स्ट्रीट फास्ट फुडांनी घालता पळय मंचुरियन, चिली बी मेळटा पळय तशी सेम तसो टेस्ट येयला. तुमी एकदां अशीच रेसिपी ट्राय करा मस्त, आनी विदावट व्हडले कांय इन्ग्रिडियंट ना, जे आसा तेच घालपाचे. सो हांवें वचवत केलो कित्याक तें व्हडल्यान सवंग लागली तेच्या खातीर. गायज तुमी पळोवपाक शकता, आत्तां आमी मंचुरियनाची ग्रेवी करून भायर गेली जाल्यार शिताच्या तोपार आमचो ब्युटिफूल बटरफ्लाय येवन बसलो. इतकोच व्हडलो आहा आनी इतकोच सुंदर. हांव नकळो केन्ना उडोवन वयतलो, पूण तेका हांव शूट करतलें आनी इतको बरे भशेन दाखोवपाक मेळ्ळो तुमकां सुद्दां. तुमी म्हणटली आमगेरूच येयला काय म्हणून. आय डोंट नो, गूड मेसेज दिवपाक येयला आसतलो मे बी तो आमकां पळय. हय ताज तुमी वळखूं शकता. प्लस तुमी हेकाय वळखपाक शकता की हे मांडी घालून बसला तेका पळोवपा खातीर, आनी आमी एन्जॉय करता. बॉलविटा आमी दुदान घालून बी, बॉलविटा आमकां कसोच लायक ना, आमी ल्हान भुरग्यां भशेन पळय. आनी कसो उरतलो तो, आमगे मेन भंय न्हू माजरां आसा म्हणून चड प्रॉब्लम. मम्मी बी पळय कितें करता, दूद तापोवन दवरला. दूद वयर येयलें, कसोच दवरूं येका आमी, आमगेर जाय तो म्हाका. बरें दोळ्याच्यार उडोवन केन्ना वचत खबर ना. आतां उडोवन वयता जाल्यार तेका बरें भायर बी सोडपा जाय न्ही गो, आमगेर पयनूच माजरां आसा. तेका दवरा आनी भायर आंगणान सोडा चला. हेचे टाळे मार दवरपाचें. हांव तुका रिकॉर्ड करता. कसो दवरपाचो? स्लो असो. हांव धरूं? हय तूं धर चल. चल गो. तर मम्मी न्हू तेका भायर व्हर. तर मम्मी न्हू तेका बरी भायर सोडपाक स्लो धर स्लो. वाव, कित्याक आमगे माजरां आसा न्ही, भंय दिसता न्हू तेका बाबड्याक मागीर खालो बी जाल्यार. वाव, आनी बरो दिसता. बरो ना कितें तो पळय. म्हाका भंय दिसता हांगा बी माजरां येयत म्हणून. ते बरो ना गो तो बाबडो म्हणून तो बसलेलो दिसता. बसलेलो तो. हांवें ल्हवू धरलो ना तेका. वयर धरुया नाल्यार ना हांगा माजरां उडी बी मारली जाल्यार म्हणून. तशनी धर बे. हो म्हाज्या हातार यो रे. पळया आमची मजा पळया. आतां म्हाज्या हातीर जाय म्हणटलो हांव. अरे अरे शाणी खंय गेलो. तर पाक्याक घेवन आमी गेल्ली भायर, बट पाक्याचे पळयात हे खंय आपल्या सेल्फी. तो परत येयलो आमगेर, परत येयलो आमगे बाबडो. तेका आमगेरूच रावपाक जाय दिसता. कितें करुया. तर न्ही 2 फोटो बी मारले. आतां आमी भितर वयता. आसूं तेका बाबड्याक आमगेर रावपाक जाय. परत येयलो फक्त माजरान खायना जाल्यार पुरो. तेंच न्हू गो. क्यूट बेबी. येस, आमकां अशें आवडटा प्राणी बी. वाव, आयज बटरफ्लायूच जालो ब्लॉगान दिसता. चलात आतां आमी जेवतली. तर न्ही गायज आमी जेवले बी, आनी हांव कितें करता जाणा, हे सोया चंक आसा पळय तांकां मसाला सगळो लावन दवरता. म्हणल्यार आतां एक 15 मिनटां तांकां फुगयता आनी सगळे कॉर्नफ्लावर बी ते सगळे घालून मिश्रण करून दवरता. मागीर सकाळीं उठून ते जावपाना फ्राय कर, मागीर मंचुरियन रेडी कर. ते कशें जावपाना आनी आमकां 7:30 आमचे लास्ट टायमींग, आनी तेजे पयलीं उठ्ठा म्हणल्यार आमकां कितें जाता. सो तेजे खातीर हें पळय शी इज ऑल्सो कम बिकॉज. सो हांव तुमकां कितें सांगता जाणा, की आमच्या दोगांचो टायम 7:30 उठपाचो. तेजे पयलीं आमकां कशेंच जायना. मागीर कितें जाता आनी 8 म्हणल्यार आमी भायर वचपाचें. हय भायर कामाची. सो ते जावपाना. 7 बी उठून कर. हय ते आतां हें घाल मीठ आनी हें. आतां फुगो घाल, एक 10 मिनटां फुगो घालता. फाल्यां मागीर तेलान तळुया गो, तें जातलें रोखडें. पूण मैदो हें तें सगळें लावन करुया. सो हितून मीठ आनी अशें दाखय तें हें पळय हाफ स्पून नमक 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 रावतलोच प्रोपर दाखयता. आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट टेस्ट येवपाक. आतां हें कितें करता, पण आमी लेट न्हिदता न्हू. लेट न्हिदता लेट आमी कितके लेट न्हिदपाक शकता, पूण उठपाक मात जायना आमच्यान.
या बी आर नाईट पर्सन. आणि पयलीं सुद्दां आमी स्टडी बी करताले ना 3 बरें सुद्दां लास्ट आमी स्टडी रावन केला करपाक, बट सकाळी उठून आमी स्टडी केन्नाच करूना. मीन्स अशें थोड्यांक संवय आसा पळय 5 4 बी स्टडी करपाचें, आमचें तशें ना. ती आमी रातचें करताली. बट हें ना, आतां 15 मिनटां हे सोक जावन न्ही एन्ड देन मागीर हांव तांकां सगळो मसालो बी लावन दवरता. सो बाय स्टेटी. तर हें पळय बेबे जाल्या चड सूक जालें. चड सूक म्हणल्यार एक 15-20 मिनटां जातली. आतां हांव हांकां सगळें काडटा एन्ड डायरेक्ट सगळो मसालो लावन दवरता. ग्रेवी पळय काय बी जाल्ली आसा आनी इतली मस्त टेस्ट. आतां हांव हें सूक सगळें पळयता आनी हेजेर दवरता आनी देन मागीर तांकां मसालो बी मागीर लावया. तर न्हू हेका आतां हांव सोयाक मॅरिनेट करून दवरता. तेच्या खातीर हांवें हितून घातला मैदा प्लस कॉर्नफ्लावर, ड्राय फ्लावर सुद्दां सोदतालें हांव कित्याक बरें क्रिस्पी उरपा खातीर. आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालया आनी मिरची पावडर. आय थिंक हांव सगळें पॅकेट चड पावडर दिसता. आनी हळदी इल्लोसो मॅगी मसालो घालता टेस्ट येवपाक. मीठ हांव घालना बिकॉज तें सोक केल्लें न्हू सो ताका सॉल्टी जाल्या मातशें. सो आसूं तितकें. तर आतां मिक्स करता पळोवया कशें कितें जाता तें. सगळें उदक काडलां न्हू इल्लेशें घालून कितें करया. सारकें मिक्स. तर न्ही तांकां हांवें मॅरिनेट करून दवरलां. आतां फुडली रेसिपी तुमकां हांव फाल्यां दाखयता. आतांच्या खातीर बाय एंड स्टे ट्यून्ड. तर आयज दुसरो दीस. हय मॉर्निंग. हय कालचो व्लॉग आमी आतांच कंटिन्यू करता. तर आमी ते कालचे ते मॅरिनेट करून दवरलेले ते आतां फ्राय करतली. सो आमी बेगीन करतली बिकॉज ऑलरेडी 7:30 जावन क्रॉस जाली आनी तुमकां सांगलें आमकां अर्दूच वर आसतलें आमचे कडेन आतां हें करपाचें आनी खावपाचें बेगीन. खंय सकयल पळया इफ जर तशें जायना न्ही जाल्यार हें करूया कोट करूया कित्याक तें मागीर टिफिना व्हरता म्हणल्यार मोव जातलें न्हू. चल पळयता हांव कशें कितें दाखयता तुमकां दाखयता. हें पळय हें अशें भाजल्या ताका इफ जर तें क्रिस्पी जायना न्हू जाल्यार ताका आमी स्लरीचें कोटींग बी करतलें. तें भाजून स्लरी केल्या सायडीन घाल म्हाका तुवें चारूच घातले. मागीर आमी पिता आयज फर्स्ट टायम बोलविटा मिल्क बिकॉज काल हाडलेलो आनी तेतून घालता आनी चोको प्लस बोलविटा आनी चिल्ड मिल्क आसा अशें न्हू की गरम केला. आमकां तशें आवडटा. बोलविटा घाल मगो. आय फॉरगॉट अबाउट बोलविटा. ही म्हाका पळय ह्यो म्हाका कित्याक सांग तितून चोको घातला मुद्दम चड. आतां बी दिसता. आनी हें पळय अशें हांगा पावलें. तें खबर ना मम्मी विचार. मम्मी बोलविटा खंय आसा. बोलविटा इज अलाव. म्हणजे हितून घाल. तुमकां आवडटा ल्हान भुरग्यांचे. ल्हान भुरगीं कित्याक व्हडलीं सुद्दां पिता तसलें न्हू. आमकां आवडटा बट आमकां अशें दुदान बी घालून आवडना. आमकां डायरेक्ट केदें व्हडलें पॅकेट. सी चॉकलेट मिल्क रेडी आमचें. पयलीं आमी चॉकलेट घालताले न्हू. आयज आमगे हो ब्रेकफास्ट बरें न्हू आमगे ब्रेकफास्ट आसता. आनी हांव चिंतता आमकां भूक लागतना न्ही तो पळोवया कशें तें. काल कितें खाल्लें आमकां अशें सकाळचें काय हांवें चला पण आमी फक्त ते काळेले चणे आवडटा. टायम कितलो जालो पळय. 8 फक्त 10 मिनटां उरला हांगासर शिजपाचें उरलां. कांय ना पळोवया बेगीन जातकीर शीत करूया म्हणटालें. बरोबर मजा. तर हे पळय न्हू हे सगळें पळय रेडी जालें. अर्दें करपालें टायम जातालो. सो आतां हे मिक्स करता हांव. पळोवया कशें कितें जाता तें. यो गो. वाव
गोबी मंचुरियन जाल्यार ती स्ट्रीट स्टायल आय डोंट नो टेस्टूय बरी आसपाक जाय आसतली अशें दिसता म्हाका एक पडलो कर पळय मातसो मिक्स करूं म्हाका पडलो गो तो हें कर हे चड आनी ग्रेवी कमी जाल्या ना गो ड्राय तें ड्राय करप ताका फुगप ना ड्राय करप वाव इतली यम्मी टेस्टी टेम्पटिंग लागता माझं सोया अवेलेबल आशिल्लें सोया केन्ना ट्राय करूं नासलें न्हू सो सोया ट्राय करूया म्हटलें तर गायज आमी ती रेसिपी केली मस्त 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 जाली तशेंच आमी चिकन करतली हय चिकन गोबीचें कितें तरी करपा जाय सोयाक तसो टेस्ट आसतलो सो सोयाक आनी आनी कितें करपाक शकता तर आमी आतां रेडी जाली 8 जावन 10 मिनटां जाली आनी आतां आमी वयता कामाक सो आतांचो व्लॉग आमी हांगासर एंड करता बाय बाय जर तुमकां आमचो व्लॉग आवडटा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा आतां मागीर म्हणा आमच्या फाल्यां व्लॉगान टील देन बाय बाय